फाटल्या सुमार 7-8 दिसाच्यान रातच्या वेळा सोडाच दिसा उजवाड्यार सरवण गोकुळवाडो वाठारात गवे भोंवताना नदरेक पडटात। किमान 5 गव्यांचो कळप आसा। हे गवे बागायतींनी घुसून पिकावळींची नासधूस करता। ताका लागून थळाव्यांच्या मनात भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळा। राना खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्यासारक्या संरक्षीत वाठारात सोडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। घरा फाटल्यान आमी जी काजींची जी लागवड जी केलेली आसा ते लागवडीक हांव त्या दिसा बेणूक सुरवात केल्ले। बेणटा म्हाका 2 गोंया रेडे दिसले। हांव थंयसरूच म्हाजें मशीन सांडलें आनी घरा कडेन येयलो। तेज्या उपरांत दुसरे दिसा वचून पळय जाल्यार ते गोंया रेडे गेले। मागीर तेजे तिसरे दिसा म्हाजे तेवटेतले केळमे उडयले। हांगा दोसंती म्हाजे सायडीक आहा त्यो दोसंती खाल्ल्यो। ते खावन सगळे तेंच्यांनी काबार केलेले आहा। प्लस तेंच्यांनी केदे व्हडले थापे मारल्या आणि ती जवळ जवळ आसून 5-6 नग आहात ते आणि मोठे गोंया रेडे आहा। हे हांगासर म्हाजे केळमे सुद्दां तेंच्यांनी कावत आणि केळमे आणि गारफां ती सुद्दां सत्यानाश करून दवरलेलो आहा। दिसा वयले सुद्दां हांगासर येतात ते, कित्याक आमची भुरगीं हांगासर हे वयता कितें हाडपाक बिडपाक वयता फुलां नाल्यार आनी कितें तेन्ना ते इतले डेंजर आहा की ते तेंच्या समोर जर येयले जाल्यार आमकां आनी हे ना चान्स ना न्ही जगपाक। तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहे की त्या गोंया रेड्यांचो गव्हर्नमेंटान कितें तरी उपाय करून तेंचो बेगीच्या बेगी बंदोबस्त करचो। ते गोंया रेडे खंय वतना ते कॅनल आहा ते कॅनलाच्या सकयल जी झील आसा ते झिलीन दिसा वयले रावतात आणि रातचे येवन हांगासर धुमाकूळ घालतात। इतके वर्सांची हांवें जी उत्पन्न केल्ली ती तेंच्यांनी अशे फाटल्यान धक्के लावन बॅन करून सगळी उडयलेली आहा। आणि म्हाजे बारीक बारीक कवाथे आसले ते तेंच्यांनी सबंद माती हे करून शिंगांनी हे करून सगळे पाड घातलेले आहा। ते आता परत जावपाचे हेजेर ना अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा। आणि म्हाजी आंब्याची कलमां न्हू तेंच्यांनी ते खांद्यार अशें हे करून शिंगांनी उडयले मोडून आंब्याची कलमां आहा तेजी। आतां आनी ताका हे ना की ती जातली अशी म्हाका दिसना ती आंब्याची कलमां। तरी आसतना हांवें कितें केलां ते आतां नवीन कलमां घातल्या तेंची ती पळोवपाक एक देखरेख करपा लागून हांवें एकट्याक म्हटलेलें की ती कितें उपाय आहा की गोंया रेड्या पासून तांकां वाचोवपाक लागून ती बोलो की ताका हे आहा कितें फेन्सिंग आनी कितें करचें पडटलें। तेन्ना म्हटलें बरें नाल्यार म्हटलें म्हाजी येयल्ली गेली सगळी कलमां ती सगळी अशेंच मोडटले। म्हाजी सगळी जी काजी आहा ती सगळी अशी उडयतले अशी की म्हाजी 150 कलमां काजीची आसली आनी रोंपे आसले म्हाजे 280 रोंपे आसले। तेणी म्हाका चडान चड तेणी म्हाका दिसता 20 तरी रोंपे तेणी म्हाजे अशें बॅन करून उडयले उमटून उडयले मुळांतल्यान कळ्ळें न्हू। हेच्या बद्दल आनी कांय ना गव्हर्नमेंटान अशी एक्शन घेवची की तांकां हांगा खंयचे तरी शिफ्ट करचे खंय तरी व्हरून सोडचे जाल्यार तर तांकां कितें करून गव्हर्नमेंटान तांकां धाडून घालचें खंय तरी। गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान तुकाराम सावंत।